देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. कोणाक म्हूण हे पिनकेच्या मनशांक हांवें सोर करची. लूक हांवें सोर 7 वळ 31a. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचो देवाच्या राजाचो संदेश म्हळ्यार देवाची बरी खबर आयकतल्यांक आनंदान भरता आनी नाकारतल्यांक शिटकायता ती. जुआंव बाप्तिस्ताचो आनी जेजूचो संदेश लोकांनी कित्याक मानून घेतलो ना जायत? ताचें कारण म्हळ्यार फारिजेवांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या दुस्वासाक आनी आत्मीक कुड्डेपणाक लागून. जुआंव कांयच खाय पियेना आनी जेजू खाता आनी पियेता. हाका लागून दोगूय जाण येवचो आसलो तो सोडवंडा जावंक शकना अशें ते म्हणटाले. जुआंवाचो आनी जेजूचो संदेश तांणी आयकूंक ना देखून देवाचे येवजणेक विरोध जाता. कित्याक लागून आमी पुणे आत्म्याच्या जिविताचे आनी देवाचो उलो आयकना तसले जाता जायत? कित्याक जेजूच्या काळा भाशेन आजूय आमी सर्गीच्या वस्तूंक किकोत कोत्ता आनी तांचे आपल्याक कांय पडूंक ना हे भाशेन जियेता. हाका लागून देवाचो उलो आनी बरी खबर आमच्या कानार सादवना. जो खालत्या काळजाचो जाता ताकाच देवाच्या काकुतीचो आनी आजाराचो संतोष भोगूंक मेळटा. शुभ वर्तमानाचो संतोष आमी अनुभवला गाय. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.